मुरगांव वास्कोच्या स्टुडिओ 7 एमपीटी आनी इनर हॉल वास्को हांणी मुरगांव शार नितळ आनी सुंदर दवरपाच्या हेतान भिंत रंगोवपाची सर्त घडोवन हाडिल्ली. हे सर्तीन 5 वर्सां ते 65 वर्सां पिरायेच्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंत सुमार 30 विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. ॲक्च्युली असं न्ही, आमी ही थीम घेतला सेव अर्थ आणि सेव अर्थाचे डिफरंट आमी हे दाखयतात, इफेक्ट्स दाखयतात कशें आमी अर्थ सेव करूंक शकता. ही टोटल वॉल जी आसा ती 885 फीट आसा आणि टोटल स्टुडंट्स आसात 40. सगळ्यांक मेळून केला आणि इतले एक्सायटेड आसात भुरग्यांक की तांणी इतली व्हड वॉल आसा आणि इतली बेगीन कवर केली आसा. तातूंत 5 to 56 इयर्स इतली पसून आसात भुरग्यां एजीची. आणि हो जो प्रोग्राम आसा तो स्टुडिओ 07 इनर व्हील वास्को आणि एमपीटी हे तिगूय जाणांनी मेळून केल्लो आसा. आनी लोकांक जे वास्कोकारांक जे म्हळ्यार क्लिनलीनेस असो कितें आसा तो कळपा खातीर आमी जो एक मेसेज दिल्लो आसा पेंटिंगाचो थ्रू. आनी हे लोकांनी हो वॉल जो आसा तो क्लीन दवरपाचो. इतल्या भुरग्यांनी त्रास घेवन जे पेंटींग केल्लें आसा 3 दिसान तो क्लीन दवरपाचो. हे एकूच म्हाका मेसेज आसा भुरग्यांक लोकांक की तांणी एनवायरमेंट क्लीन दवरप. आज जी इनरव्हील क्लब अपेक्षा नाडकर्णी आणि एमपीटी हांचे जोड पावलांनी जी एक वॉल पेंटिंग करपाचो एक ताणें उपक्रम घेतला. म्हाका दिसता खरेंच कौतुक करपा जाय ह्या तिगूय जाणांचे. अपेक्षा नाडकर्णी ताणें लीड घेतली, आमचे गोंयचे एक बरे आर्टिस्ट आनी ही पेंट करपा खातीर. आनी एक मॅसेज म्हणजे हातूंत आमगे दोन पॉयंट आमकां प्रूव करपा आशिल्ले की एक म्हणटलें पर्यावरण आमी कशें साल्वार करपा जाय. आनी जेन्ना धाकटी भुरगीं हें करतात तेन्ना आनी उमेद जाता कित्याक फुडल्या जनरेशनाक तें आतांच कळपा जाय आनी ताजे बरोबर ह्याय जनरेशनाक कळपा जाय की पर्यावरण आमी आतां आमचें राखना जाल्यार फुडें आमकां हाज्याकून भयंकर त्रास जावपाचे आसात. गेल्ले फाटी पावसूच तुमी पळयला, टंगराचो पावस गोंया भितर पडलो आनी हाका कितें कारण आशिल्लें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी पर्यावरणाची काळजी घेना. आनी नेचराची ही एक दाखोवपाची एक सिग्नल आमकां आशिल्लें की तुमी नेचराची काळजी घेना जाल्यार हाज्या फुडें कितें जावपाक शकता तें आमी कोणूच नकळो. आनी ताज्या खातीर ही मॅसेज लोकां पर्यंत पावप, भुरग्यां पर्यंत पावप की नेचर आमी सेव करपा जाय म्हणून, पर्यावरण आमी राखपाक जाय म्हणून एक बरें हें आसा. आनी आमी जर पर्यावरण राखलें जाल्यारूच पर्यावरण आमच्या खातीर कितें तरी करतली. आमी जितले पर्यावरणा कडेन दुर्लक्ष करतली, ती वाट लावपाचो प्रयत्न करतले, तितलेंच उलटें आमचेर येतलें, आमच्या भुरग्यांचेर येतलें. आनी जें आज आमी आज पळयता नेचराची सगळ्या तरेची पेंटिंग्स हांगा आसा कशें पर्यावरण सांबाळप तें म्हाका दिसता एक खरेंच असले उपक्रम पावला पावलार जावपा जाय जेणे करून पुरो भारतभर गोंयांत वास्कोंत सगळ्याक एक वातावरण जावपा जाय की कशेंय करून आमकां फुडले पिळगे खातीर ह्या पिळगे खातीर पर्यावरण वाचोवपाची गरज आसा.